युनॅनिमस आशिल्ल्या कारणान कोणीच ताका ओपोजिशन न केल्ल्यान आजूच तें डिक्लेअर जालां अशें आमकां दिसता. मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष आमचें सरकार चलता, गोवा फॉरवर्ड आमचे बरोबर आसा आनी अपक्ष आमदारूय आमचे बरोबर आसा आनी त्या खातीरूच डिसिजन घेता आसतना मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्ष हांणी एकठांय येवन हें कावन्सील फॉर्म करचें अशें डिसिजन जालें आनी आमचे 7 आनी भारतीय जनता पक्षाचे 5 अशे 12 कावन्सिलर एकठांय येवन हे डिसिजन घेवन आमी मुखार सरले. लोकांक जायते प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन ही फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली. जे प्रोजेक्ट चल्ल्या ते पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचो पयलीं आसतलो. मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचो आसा तो पूर्ण करून थंय मोठ्या प्रमाणात मार्केटांत परिवर्तन करून काम करपाचो हेतू आमी धरला. पयली सुवातेर हांव दोगूयचे फोंडा म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष म्हणून तेजी बिनविरोध फाल्यां निवड जातली. ते बाब प्रदीप नाईक आनी दुसरे आमचे उपनगराध्यक्ष आनी ह्या भागाचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब अपूर दळवी हेंचे दोगांचें अभिनंदन करता. आज आमी गोंयचे आमचे ज्येष्ठ मंत्री आनी PWD मंत्री बाब सुनील ढवळीकर यांच्या नेतृत्वा सकयल एक फोंडेच्या विकासा खातीर आनी फोंडेच्या बरे फुडें जावपा खातीर आमी पावल मारलेल्या दोगी भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्षान आनी हे आमी 5 वर्सां खातीर युती आसा आनी स्थिर मंडळ उरतलें आनी तेजे नेतृत्वा सकयल हांगा फोंडेचो बरो विकास जातलो इतलीच अपेक्षा आसा.